Praise God. Praise God. Sister Veena, start करा. Praise God. Praise God. सगळ्यांना तळ जमत्या मोगळा बापा या वेळा खातीर हांव तुका अर्गां दितां आयज हो दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां जेजू तुजे उतार आमकां सांगता तूं सत समजून काणगे ती सताची जणवाय तुका सुटका दितली म्हण होय हें सत आमचे भितर येता आसतना ते आमच्या काळजांत ते एक देवाचे उतर भितर येता आसतना हे उतार आमचे भितर ते बी जावन ते फळां बरीच जाता हे उतार जिवीत दिवचे उतार जावन आसा हे सत जावन आसा हे सत जेजू जावन आसा आज तो आमचे मदें उतरां मारिफात आमचे मदें आसा थँक्यू बाप्पा ह्या घडये हांगासर आसच्या सर्वांक तुका समर्पण करता पवित्र आत्म्या संपूर्ण तरांनी क्लास तुज्या हातोटी काणगे म्हाकाय तुज्या कंट्रोलार काणगे आनी सर्वांकी हांगासर आसच्या आनी युट्यूबार आयकोनच्या हर एका व्यक्तींक तुज्या कंट्रोलार काणगे आनी तूं आमकां शिकय आनी तूं आमचो मजत जर जावन आसाय तूं आमचो शिकोवणदार जावन आसाय आमी कितें उलयचे कितें शिकयजे आनी कितें हांगासर आमकां जाय तूं कितें आमचे मदें आलोचन घालताय तेंच उलोवच्या बरी तुवें आमची काळजां उगडापण पवित्र आत्म्या फाटवी केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां तशेंच मुखल्या दिसांनी चड आनी चड लोक तुजे उतराक येवंक तुजी उतराची वळख तांकांय जावंक तांकांय तुवें सर बांदपा सतावन सुटका दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां जेजू हांगासर हें उतार सगळ्यांच्या भितर वेता आसतना तांचें मन आनी तांचें काळीज उगडापण जाल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां जेजू हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात आमेन आमेन Amen. 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 प्रेज गॉड प्रेज यू जीसस थँक्यू जीसस आमी ह्या दिसांनी सडावत रोरिंगाच्या विशयांत आमी मस्त शिकोवन आसा आमकां कितले गरजेचे म्हणून आमकां मस्त जाणांक ते कळीत ना कित्याक देवाचे उतार केदळ परगट जाता तेदळ सैतान ताचे प्रयत्न करनूच आसता कित्याक तो प्रयत्न करता हें सत्य कोणाय की कळूं नजो म्हूण सांगून
हें सत केदाळा कितल्या लोकांक मेळटा आनी सगळ्यांक सुटका मेळटा आनी ते ताका पळोवंक जायना. आतां हो एक दीस आमकां देवान फावो केला आनी हर एक दीस आमकां हे देवाचे उतार मेळोन आसा. त्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवचें. आमकां एक अवकाश देवान आज फावो केला हे उतार आयकूंक आनी कितलेगी लोकांक येवंक आशा आसा रिट्रीटेक जावं दी, देवाचे उतार आयकूंक जावं दी आनी आनीक चड शिकाजे म्हणून मुस्त आशा आसा. बट थोडी घरात बसून कितलोगी टायम वेस्ट करतात आसात, कितलेगी युवा जाणां जावंक पुरो, भुरगीं जावंक पुरो, तांकां शिकूंक आशा आसा, शिकाजे म्हणून आशा आसा, देवाच्या उतराक येजे म्हणून आशा आसा, बट ते तांच्यान जातात ना. आनी आमच्यो कितलेगी गरजो आसात, पूण त्या गरजेच्या की चड आमी हे देवाचे उतार चड आनी चड आमी कितले भितर काण घेता आमकां मेन त्या गरजेचो उडास येना. आमकां काल ते गरज आसा ते उडास येना, बट हे देवाचे उतार केदाळय आमकां कितले गरजेचे म्हणून हे उतार आमकां कळीत करता. आतां आमच्या जिवितांत कितल्योगी आडखळ्यो आसूंक पुरो. हांवें सांगलें बरी आतां थोडी रिट्रीटाक येवंक म्हूण सरतात. आतां एक सिजन जावंक पुरो, थोडे फावटी पावस येताना पावसाचे सिजन जावंक पुरो, पावस येता आसा कशे वेचे तळ्या पुरो आडखळ्यो जावंक पुरो. आनी थोड्यांक कालगी नाना रितीची कारणां दितात. आज वसना जाल्यार वडना, हांगा तो ऑनलायनार आतां आयकव्या म्हणून तळ्या पुरो रिजन्स पुरो दितात. करेक्ट न्ही? पूण हाच्या मध्ये आतां तो व्यक्ती आतां फॉर एक्झाम्पल आतां हांवें सांगलें बरी आतां ताका येवंक आशा आसा, पूण ताका येवंक कालगी एका रितीचे आडखळ येतात जाल्यार इफ तो व्यक्ती एक निर्धार काण घेता की हांवें देवाचे उतार आयकजेत म्हणून, हांवें रिट्रीट अटेंड करिजेत म्हणून, ओके, केदाळा तो निर्धार काण घेता की त्या दाळा ती देवाची उतराची सकत ताका उंचाये करून पावयता. नांतर काल जाता हांव रिट्रीटाक वचूंक आशा आसा, बट हांव वसना म्हणून सांगल्यार काल जाता तो सैतानाची सकत ताच्या जिवितांत फुल्ल तो तोवून काण घेता. आनी त्या सत्तेक लागून काल पुरो जाता सैतान तो आमकां दामून दवरता. आज नाका फाल्यां आयकया, परवा आयकया, असले मस्त तरेचे आलोचन तो मोतीक घालता. देखून आतां आमी काल करिजे ताका. हांगा आमच्या मागणेचे बळ चड गरजेचे जावन आसा. कित्याक तो मनीस येवंक सोदता पूण येवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार ते नाना तरेचे आडखळ ते खंय तावन येतात, ते सैताना तावन येतात. आतां आमी उतरांत आसा तशें जाल्ल्यान प्रॉब्लेम ना, पूण आतां एकलो नवतो मनीस येता म्हूण चिंतया. आतां तो रिट्रीटेक आयलो जाल्यार तो चिंता कित्याक लोक ना, कित्याक हें खाली खालीत आसात चेरां, हें कांय बरें जायना कोणा हांगा. नेक्स्ट टायम ती येतात की हें पुरो पळयल्यार येवंक आयकनात. करेक्ट न्ही? कित्याक म्हळ्यार आमी उरल्या रिट्रीटेर पळयल्या बरी ते आमी काल म्हणटात प्रेज अँड वर्शीप तें पुरो आसता. थोड्यांक तातूंत चड इंट्रस्ट आसता, देवाच्या उतराच्या की चड तातूंत इंट्रस्ट आसता. करेक्ट न्ही? देखून आतां रितीरेक येताना तांणी मेन पळोवन चिंतता थोड्या लोकांनी. तशें ती चिंतात हांगा कित्याक इतलो लोक उणे आसा, हें कांय बरें जायना कोणा म्हूण तशें पुरो चिंतात. आमच्या जिवितांत केदाळा कश्ट येतात, आमकां केदाळा ते फेस करूंक जायना, त्या दाळा आमी चिंता खंय धांवचें म्हणून. करेक्ट न्ही? पूण आमकां एक वर्त अवकाश देवान दिला वैगी. खंयच्या रितीन आमी आमकां त्या दिसनांतल्या संगतीचेर विश्वास दवरचो आनी आमी केदाळा त्या दिसनांतल्या संगतीचेर विश्वास दवरता तशें आमच्या जिविताक तें घडोवन येता म्हणून. ते त्या खातीर आमी आतां आयच्या दिसांनी मारपुटी आयकलां आमी गरजेच्या विशयांत मस्त आयकलां वैगी. वय ओके, एपटी आमी गलातियन्स 3:28 पळयांगी. वाचिजे सिस्टर. वाचा सिस्टर.
ह्या पुढा जुदेव आणि ग्रेक गुलाम आणि स्वतंत्र दादलो आणि स्त्री म्हणलो भेद तुमच्या मध्ये ना तुम्ही समेस्त जेजू क्रिस्तात एक. ओके ते लास्ट सेंटेन्स सांगता तुम्ही जेजू क्रिस्त ते एक म्हण सांगोनो. आम्ही क्रिस्त सवे आसावंगी. आम्ही क्रिस्त सवे आसावंगी. वैगी वय सदांकाळ आसावंगी या तोडेपटी मात्र. सदांकाळ. तर क्रिस्त सवे आसाव तर आमचो अनुभव कसो आसा. हर एक दीस आमचो अनुभव कसो आसा. हांव थोडे पोटी म्हणून विचारतात ना हर एक दीस हर एक घडी आमचो अनुभव कसो आसा. इफ हांव आतां सांगता जाल्यार कसो आसूंक जाय म्हूण सांगल्यार कसो आसूंक जाय म्हळ्यार आमी सांगता ते गलात घरांक बरयला पत्रांत आसा 5:22 लव जॉय पीस आसूंक जाय म्हणून आमी सांगता. कसो आसूंक जाय म्हूण सांगिना हांव आतां काल विचारना आसा म्हळ्यार कसो आसा. आमी क्रिस्त सवे कशें आसा. कशें आसूंक जाय न्हय आमी कशें आसा. आतां आमचो अनुभव कशें आसात. कितें आसात आमचे अनुभव. आमी सगळी पात येता गी आमी क्रिस्त सवे आसा म्हणून. आमी क्रिस्त सवे आसा तर हर एक घडी आमी कितें अनुभव करता. आमचो अनुभव कसो आसा जे म्हणून विचारना आसा हांव. कसो आसा न्हय कशें आसा जे. आमच्या जिवितांत समस्या येताना आमी देवाचो अनुभव करता गी आमी. आमच्या जिवितांत आतां मस्त समस्या येतात. त्या वेळा आमी काय करता देवाचो अनुभव करता गी. देवाचो अनुभव करता गी आमी प्रार्थना करता गी. खंयचे करता का देवाचो अनुभव करता गी आमच्या जिवितांत समस्या येताना या आमी प्रार्थना करता गी. आमी आतां हांगा पळोवचें जाल्यार हो प्रयत्न म्हणलो शब्द आमी केदळा वापरता गी. त्या वेळा आमी सल्वनेची व्यक्ती जावन आसा. केदळ हांव प्रयत्न करता म्हळ्यार हांव ट्राय करता हांव ट्राय करनासा हांव ट्राय करता म्हूण सांगता आमी. करेक्ट न्हय. आमी ट्राय करनासा हांव ट्राय करता म्हणून सांगता. हांव केदळ तो शब्द वापरता पळय. प्रयत्न करता आनी या ट्राय करता म्हणलो शब्द केदळ हांव वापरता गी हांव एक व्हडलो सळवणेचो व्यक्ती जावन आसा. एका वेळार म्हज्या मोतींत हांव प्रयत्न करता म्हणल्यार आलोचना करता तर हांव एक व्हड सळवणेचो व्यक्ती जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार ते लोकां आमी हांगा संवसारांत आसतना आमी शिकला ट्राय अंटील यू सक्सीड म्हणून. करेक्ट न्हय. ते केदळ हांव ते प्रयत्न करचे पयलींत आमी ते सोलवून जावन आसता. करेक्ट न्हय. कित्याक हांव केदळ प्रयत्न म्हणलो शब्द वापरता हांव म्हज्याच बळान प्रयत्न करनासा. करेक्ट न्हय. प्रयत्न म्हळ्यार हांवें करचें तें. करेक्ट न्हय. थंयसर भावार्थ आसना. हांव केदळ प्रयत्न म्हणलो तो शब्द उसारता गी हांव ट्राय करता हांव ट्राय करनासा. वय ब्रदर हांव मस्त ट्राय करनासा बट खंयचेय रितीर हांव चेंजीस दिसतात ना म्हाका काल करचें म्हूण कळना. तर शब्द येताना थंय ते भावार्थ आसना. केदळ हांव प्रयत्न करता म्हूण सांगता त्या वेळा थंयसर भावार्थ आसना. हर एक घडी आमच्या जिवितांत आमी देवाचो अनुभव करीचे. पूण आमकां एक फोन कॉल आयिल्ल्या तक्षण काल जाता. आनी फॉर एक्झाम्पल आतां एकलो मनीस आमकां फोन करता म्हूण चिंतया आनी तो तोंडाक आयिल्ल्या बरी उलयता. काले पुरा उलयता तो सरी उलयता म्हूण चिंतया. तेन्ना आमच्या मतींत कल अनुभव जाता. देवाचो अनुभव या देवाचें बरेंपण आमी अनुभव करता गी या देवाचो अनुभव करता गी आमी. पयले जाल्यार आमकां देवाच्या उतराची वळख नासली म्हूण सांगया. पूण आतां आमी काल अनुभव करता. आतां देवाचो अनुभव करता गी. आतां देवाचो अनुभव आमचे ते वळाचेच. कारण कित्याक म्हळ्यार आमकां देवाच्या उतराची वळख आसा. कित्याक हांव आत्मीक जावन मासा रक्ताक हुंदून आसूं जाल्यार आतां फॉर एक्झाम्पल हांव आत्मीक म्हणटना आतां स्पिरिच्युअली स्पिरिच्युअल जावन मासा रक्ताक हुंदून आसूं जाल्ल्यान तो अनुभव आमचे ते करूंक जायना.
हांव स्पिरिच्युअली आसा जाल्यार म्हाका तो अनुभव करूंक जाता. हांव थंयसर म्हजे दिश्ट कोसोन आसा तें गरजेचें जावन आसा. आमकां आसचें 24 गंट्यांत 24/7 हांव क्रिस्तांव आसा म्हणून कन्फेस करता, तर हांव निजाय कितें अनुभव करना सांगी, या जें कितें तें हांव देवाचें अनुभव करीचें म्हणून आशेता. ओके, हांव आतां फॉर एग्जाम्पल आमकां आतां कोणी काले उलयल्यार तेंच आमच्या मतीर आसता वैगी. आमी सुमार पटी तेन्ना चिंतून बसता. थोडे पटी देवाच्या उतराक आयले उपरांत जाल्यार आमी सुकून पडटा. करेक्ट न्ही? आमकां काले कोणी उलयले तक्षण या काले रिपोर्ट पळयले तक्षण आमी तेन्ना आलोचन करून बसता. करेक्ट न्ही? होय. त्या वेळा आमी देवाचो अनुभव करता गी. ताचो अर्थ काले तो देवाचो अनुभव करता म्हणून अर्थ गी नाही. ना न्ही? हा. आतां बायल्यान आमी पळयतना कळना, बट भितर आमच्या भितर कळ्ळें पुरो अटॅक जावन आसा म्हणून आमकां मात कळीत आसता तें. करेक्ट न्ही? आतां हें पुरो पळयतना म्हज्या आलोचना हांव बदलितां तर हांव देवाच्या उतराच्या फॉर एग्जाम्पल हांव आतां काल पळोवन आसा पळय, हांव त्याच विशयांत हांव आलोचना करता जाल्यार हांव देवाच्या उतराच्या विरोध वचून आसा म्हणून अर्थ. ओके, ताणें आतां कालेंगी उलयलो, एक मनीस कालेंगी उलयलो, हांव ताच्याच विशयान थिंक करनासा आनी एक आतां एक नेगेटिव्ह रिपोर्ट आयलो, परतून हांव तेंच पळोवन आसा जाल्यार हांव ते देवाच्या उतराच्या विरोध वचून आसा म्हणून अर्थ. करेक्ट न्ही? तेन्ना हांवें सांगून फायदो आसा गी हांव क्रिस्त सवय आसा म्हणून सांगून? बिलकुल ना. त्या वेळा हांव अशें पुरो आलोचना करता जाल्यार हांव आतां काल पळयत आसा ताचे ताका होंदून हांव काल पुरो आलोचना करता गी, त्या वेळार हांव क्रिस्त सवय ना, हांव क्रिस्त जावन भायर आसा. करेक्ट न्ही? होय. केदळा आमी सांगता गी हांव प्रयत्न करता, प्रयत्न करनासा म्हणून हें आलोचन आमकां सलोने करून पावयता. बायबलान खंय जाल्यार आसा गी तुवें प्रयत्न करीजे म्हूण सांगून भावार्थ्यांनी प्रयत्न करीजे म्हणून खंय जाल्यार सांगलां गी ना. बायबल आमकां सांगता भावार्थ्यांक एकच उतार आसा, तें म्हळ्यार सतमान म्हणून. करेक्ट न्ही? तर म्हाका आनी तुमकां प्रयत्न म्हणलो सोबत ना, कित्याक आमी ऑलरेडी क्रिस्त सवय आसा. जो कोण या संवसाराच्या सिस्टमा प्रमाणे जियेता तांकां मात्र हे प्रयत्न म्हणले उतार, आमकां न्ही. आमकां काल म्हूण सांगला सतमान म्हणून सांगला. कित्याक म्हळ्यार आतां संवसार आमकां सांगता, हांवें सांगला बरें ओडोर ट्राय अंटील यू सक्सीड म्हणून सांगतात, तेन्ना आमी फॉलो करून तायल्या आनी आमी एंत आमच्या जिवितांत ते लागू करता. आमी क्रिस्त सवय आसल्यार आनी आमी हर एक पावटी वता, कित्याक आमची आलोचना आमी चेंज करतात ना. आमी आमच्याच पळान वचून काल म्हणटात ट्राय करचें म्हणटा हांव ट्राय करनासा ब्रदर, हांव आतां अशें करनासा, ट्राय करनासा, बट म्हज्यान जातात ना ते ऑब्वियसली जायना. कित्याक म्हळ्यार हांव म्हज्या बळान वेतेत आसा. करेक्ट न्ही? आतां एक एग्जाम्पल आमी काण घेया. एक कपल्स आसात म्हूण चिंत्या. एक बायल आपल्या घोवा विशयांत फुल कंप्लेंट्स करता एका सिस्टरी कडेन. ओके, एका प्रिचरा कडेन कंप्लेन करत आसता. ओके, बट ती सिस्टर त्या कॉल केल्ल्या त्या बायले लागीं विचारता तूं टिचींग आयकता गे म्हणून विचारता. बट ताच्या पयलें कॉन्वर्सेशन काल जावन आसा गे म्हळ्यार म्हजो घोव असो करता, म्हजो घोव तसो करता आनी म्हज्या घोवान अशें केलें तशें केलें म्हूण सांगून एक 20 मिनिट्स मोर दॅन 20 मिनिट्स ती उलयता त्या सिस्टरी कडेन. ओके, तितलें जाल्या उपरांत ती आयकल्ली सिस्टर ती विचारता तूं काल टिचींग आयकताय गी? ती वय म्हणटा. तूं जागृतायेन उतार आयकताय गी म्हणून विचारता ती सिस्टर. आका ती काल म्हणटा ती येस म्हणटा. बट फोनार तिणें कालें केलें. आतां टिचींग आयकता जाल्यार फोनार ती काले उलयली, तर 20 मिनिट्स 25 मिनिट्स ती उलयली न्ही, काले उलयली ती समस्या उलयली. करेक्ट न्ही? तिच्या घोवा विशयान तिणें कंप्लेन केलें. आतां हें टिचींग आमकां कंप्लेन सांगूंक उत्तेजन दिता गी ना. करेक्ट न्ही? आमकां कोणाय विशयान कंप्लेन करूंक उत्तेजन दिना, प्लस आमकां म्हणूंक सांगना आनी आमच्या रायट्सा खातीर आमच्या हक्कां खातीर फायट करूंक आमकां सांगना. करेक्ट न्ही? हें पुरो शिकयतात गी आमकां ना.
आम्ही काल पळयता ताचे वयर भरोसो दवरूंक आमकां शिकयता करेक्ट न्ही हे आम्ही भावार्थान चलाजे म्हणून आम्ही शिकयता आमकां काला खातीर विंचलां भावार्थान चलोवंक या आमकां काल दिसता त्या वाटेर चलोवंक आमकां काल दिसता त्या रितीन आमी आलोचन करून चलोवंक भावार्थान चलोवंक आमकां विंचलांगी या आमकां आमच्या दोळ्यांक काल दिसते तसा आमी काल पळयते तसा त्या रितीन आमकां चलोवंक आमकां विंचलांगी भावार्थान चलोवंक करेक्ट न्ही आतां ती बायल ती काल पुरो उलोवन आसा ते पुरा फॅक्ट्स जावन आसात करेक्ट न्ही ती तिच्या दोळ्यांनी ते काल पळयलें तेन्ना ती सांगून आसा करेक्ट मू आतां आतां प्रॉब्लेम कोणाचेर आसा आतां कोणाक म्हणून ब्लेम करचे आमी आतां प्रॉब्लेम कोणाचे ते घोवाचेंगी बायलेचेंगी बायलेचे आतां ते प्रॉब्लेम आतां हांवें त्या घोवाचे प्रॉब्लेम म्हणून सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार आतां कोण टिचींग आयकोन आसा हांगा देवाचें उतर कोणाक वळख आसा देवाच्या उतराची बायलेक देवाच्या उतराची वळख आसा वैगी आतां तो घोव देवाचे उतार आयकत येतना बट ही बायल देवाचे उतार आयकोन आसा न्ही आतां देवान कोणा लागीं आशेव येत हें पळयनातलें पळोवंक या बायले लागीं आशे येत की या त्या घोवा लागीं या बायले लागीं करेक्ट न्ही ही सांगता हांव टिचींग आयकोन आसा म्हणून करेक्ट न्ही तर आमी आतां कोणाक सांगयत तूं आतां पळयनातलें पळयचें म्हूण सांगून या बायले लागीं की या त्या घोवा लागीं बायले लागीं करेक्ट न्ही आतां हें कित्याक अशें जाता म्हळ्यार आतां ही बायल टिचींग आयकता जावंक पुरो हांव आतां सूख म्हूण सांगना पूण खंयच्यागी एका कडेन ते ब्लॉक जाला ते ब्लॉकेज आसा आतां थोड्या एरियांनी तिका ती करेक्ट समजणीकाय समा मेळोना आतां फॉर एग्जाम्पल काणयोचें जाल्यार थोडे फावटी आमच्या जिविताची आमी टेस्टिमनी काणयोचें जाल्यार फॉर एग्जाम्पल आतां आमी आमच्या कुटुंबाच्या विशयांत धरया आमी आमचे कडेन उलोवंक म्हणून कॉल करतात आनी ती एक मुस्त वेळ तांची समस्या उलयतात इफ तूं एक उतार तुमी आतां सांगशात जाल्यार तुमी आतां परवा रिट्रीट आसा परवा रिट्रीटाक येया त्या धाडा तुमकां कळटा सत कळटा तुमकां देवाच्या उतराची जाणवाय मेळटा म्हणून सांगतना ती आयकूंक तयार नात परत्यान ती तांचे समस्या उलोवंक सुरू करतात ओके त्या धाडा आमी काल करयेत तांकां आतां तांकां रिट्रीटाक येवंक जाय बट तांकां आडखळ परत आनी आडखळ उलयतात तर आमी काल करयेत तांचे खातीर पवित्र आत्म्याक समर्पण दिवचे तांकां वय तांकां आमी समर्पण दिवन गरजेचे मागणे करयेत करेक्ट न्ही आतां परत्यान आतां एग्जाम्पलाक घेवचें जाल्यार आतां ती बायल आतां ती टिचींग आयकोन आसली करेक्ट न्ही पूण ती काल आयकोन आसा त्या प्रमाणे ती कार्य करते तसा गी आतां ती टिचींग आयकोन तसा म्हणटा ओके आतां आमी काल आयकल्यार पावता गी ना न्ही आतां आमी काल आयकता ताचे बरी आमी कार्य करचें करेक्ट न्ही आतां फॉर एग्जाम्पल आतां तिचो घोव तो तसो करता म्हणून सांगून आतां ती ते समस्या काल सांगून आसा ती ते खुद्द तिच्या दोळ्यांनी पळयत आसा बट आमी आतां एग्जाम्पल काडून जाल्यार आतां हांव अज्ञान चलता जाल्यार आतां ते पुरो तूं काल पुरो समस्या करन आसा ते म्हज्या दोळ्यांक दिसता की दिसतात कित्याक म्हळ्यार आमी मनशां आमच्या दोळ्यांक दिसतात करेक्ट न्ही बट काल केदळ आमी अज्ञान चलता केदळ आमी देवाची उतर चड आनी चड आयकता आनी त्या उतरा प्रकार आमी कार्य करता गी त्या दळा समस्या तशें येत असतात आमच्या सराउंडिंग कितलेय समस्या आसूंक पुरो बट आमचे कंडिशन कशें आसता पयलेंचे बरी आसता गी आमी पयलेंचे बरी त्या मनशाक पळयता गी या आमचे पळोवची रीत आमी चेंज करता आमी पळोवची रीत आमी चेंज करेजेस कित्याक म्हळ्यार आमी देवाच्या उतराची चड आनी चड आमकां वळख आसा करेक्ट न्ही आतां तो सूख करता जावंक पुरो या परत्यान आतां हांव आतां आत्मीक रितीन हांवें म्हजी दिश्ट बदलिला म्हूण चिंतया आनी हांव आत्मीक रितीन ताका पळयते तसा म्हूण चिंतया बट स्पिरिच्युअली हांव पळयता न्हय तो तसोच करनासा करेक्ट न्ही एज युजल तो नॉर्मल तसोच करनासा बट हांव ताका पळोवची दिश्ट बदलितना काले जाता म्हाका ते पीस मेळटा करेक्ट न्ही म्हाका ते समाधान मेळटा करेक्ट न्ही बट तो मनीस आमचे ते काले बदलावन पळयता पळय आमी केदळ ते स्पिरिच्युअली ते आमी चेंजीस करता पळय आमी पळोवची रीत चेंजीस करतना ऑटोमॅटीक आमचे ते जाल्ले बदलावण
त्या मनशातही बदलावण हाडूंक शकता करेक्ट गी करेक्ट तुम्ही पळयलां गी अशें जाल्लें जाला मस्त कडे जाता वस्तू कडेन जाता वय गी पळय बट आम्ही पहिले आमकां देवाची उतराची वळख गोत्तू नासल्या टायमार आम्ही काल करतले आम्ही रट्टले करेक्ट न्ही आता असो करता तो तसो करता ಎಂತ आम्ही टिचिंगात म्हळ्यार देवाच्या उतरांत आयले उपरांत आम्ही थोडे पिढी पडता करेक्ट न्ही त्या त्याला काय जाता आम्ही समस्येत उलयता तो असो करता तो तसो करता आता थोडे कडेन माय सुनेचे जावंक पुरो या आता इस्कॉलांत भुरग्यांचे जावंक पुरो घरांत भुरग्यांचे जावंक पुरो आता भुरग्यांक सांगतात थोडी आवय बापूय सांगतात भुरगीं आयकनात तू तुझ्या तोंडार काल उसार देता साय तू ऐकना म्हण सांगल्यार तो काल करता तो ऐकता गी ना करेक्ट न्ही तुवें फर्स्ट बदलीचे करेक्ट न्ही तुवें आसची रीत तुवें बदलीचे देवाच्या उतरा प्रकार तू फर्स्ट चेंज करून काणगे स्पिरिच्युअली तू चेंज करून काणगे आणि स्पिरिच्युअली तू ताका पळोवंक स्टार्ट कर त्या वेळा ऑटोमॅटिक तांणी काल सूख केल्यार या पळय आमकां ते फरक पडना करेक्ट न्ही कित्याक म्हळ्यार आमी कंप्लीट तांकां बोगसून आसता बट ती काल परत्यान ते करनूच आसतात ओके बट पयल्यांचे बरी आमकां आतां तो राग येता गी इफ हांव स्पिरिच्युअली ताका पळयता जाल्यार म्हाका तो पयल्यांचे बरी राग करचे या ताका परत्यान पाटी जाप दिवचे तशें बरं करूंक जाता गी जायना करेक्ट न्ही करेक्ट मू वय वय येस देखूनच आम्ही काल कन्फेस करता पळय तातूंत मस्त जागृत जायचे आम्ही काल कन्फेस करता आम्ही तशेंच जाता करेक्ट न्ही आता हांव पुरा आयकता जावंक पुरो आतां फॉर एग्जाम्पल त्या बायलेचे विशीं हांव काणगेचे जाल्यार ती टिचींग आयकता म्हणाली ती नोट्स करता म्हणाली पुरा इतलें पुरा करना आसा जाल्यार इफ तुजे चिंताक तूं चेंज करना जाल्यार ओके आता ती स्ट्रॉंगली ती पातयेवन आसा फॅक्टा वयर तो काल पुरा करना आसा ताचे वयर फोकस आसा इफ तिने तिचे फोकस चेंज करना जाल्यार हांगा सिच्युएशन चेंज जाता गी खंडीत जायना करेक्ट न्ही तो काल पुरो करना आसा ताचे वयर तिचे फोकस तिने दवरून काण गेला जाल्यार काले म्हणी एक पिन पॉइंट तितले चेंजेस म्हणी जाता गी ना हांवें दुसऱ्यांक ब्लेम करून काही फायदो ना केदळा म्हाका देवाचे उतार मेळ्ळा आता देवाचे उतार मेळ्ळा तक्षण हांवें पयलें बदलावण करून काणगेचे आनी म्हजी बदलावण पळोवन ती शिलान बदलावण जावचे आमी ऑटोमॅटीक पळयता करेक्ट न्ही वय कोणाचे जाल्यार टेस्टिमनीज आसात गी अशें जाल्लें मस्त आसात ओके काल म्हण सांगेत गी सिस्टर कल एक टेस्टिमनी आता तुम्ही काल कन्फेस केला जावंक पुरो या तुम्ही ओगेत रावल्यात जावंक पुरो ओके पहिले काल म्हळ्यार पयलो तो मनीस उलयतना तुम्ही कठीण ताका पाटी उलयलात जावंक पुरो केदळ तुम्ही तुमचे तोंड दमतात ओके केदळ खंयचे काम स्टार्ट जाता कोणाचे काम स्टार्ट जाता देवाचे उतराचे काम स्टार्ट जाता करेक्ट न्ही देवाचे उतार ते काम करता ना हांव परत्यान ताका तो उलयतना हांव म्हणजे ओवर रिएक्शन दाखयता जाल्यार ओवर रिएक्ट करता जाल्यार ती काले म्हणी फळ मेळटा गी आमी कोणाक दारूक तेकन दिता सैतानाक करेक्ट न्ही केदळ मिशेर ते तिचे दोळे त्या गोवाच्या करण्यो पळयतात ते दोळ पर्यान ते काले म्हणी बदलावण जावंक साध्य गी बिलकुल साध्य ना इतली वर्सां जावंक की पुरो 14 years 15 years काजाराचे जिवीत आसूंक की पुरो ओके इफ तिने तिचे आलोचन बदलना जाल्यार आणि तिने पळोवची ती रीत त्या गोवाक पळोवची रीत तिने बदली ना जाल्यार बिलकुल ते बदलावण जावंक साध्यत ना आता हे एग्जाम्पल आमी कितें म्हळ्यार कित्याक काण गेले म्हळ्यार आमी आमचो काल शिकता आमी ह्या सिच्युएशनांत मस्त पिटी शिरकल्या वय गी कितले गी पिटी शिरकल्या जावंक पुरो आमी देवाच्या उतरांत आसतनाय तो सिच्युएशन आयल्यात जावंक पुरो कित्याक म्हळ्यार आमकां गुत्तू नासलें आमकां कशें आलोचन बदलीचें म्हणून आमकां गुत्तू नासलें करेक्ट आलोचन बदलीचे म्हणून सांगून आसलें बट स्पिरिच्युअली खंयच्या रितीन आमी पळयचे आमी म्हणजे फोकस कशें चेंज करचे म्हणून आमकां क्लियर गुत्तू नासलें बट आतां आमकां समजलां
आणि आम्ही चिंता काल आम्ही उतरांत आता आता थोडी चिंता आता आम्ही उतरांत आसा बट भितर वचून उस्तून पळयल्यार आम्ही देवान सांगिल्लें बरी आसांगी आणि देवान सांगिल्लें बरी काम करची व्यक्ती आम्ही वैगी आम्ही आमकां दिसारया बायबल आमकां सांगता तुम्ही आयकोनची मनशां जावंक पुरो पूण तुम्ही कितें कार्य घालची न्ही म्हणून ओके बट देवान आमकां खंयच्या खातीर आपयलां म्हळ्यार ताच्या उतरा प्रकार आम्ही कार्य करचे म्हणून आपयलां आमकां हर एक दीस आमच्या मुखार मस्त चॅलेंजेस असतात सगळ्यांक असतात ओके मे बी ते नॉर्मल मनीस जावंक पुरो प्रीच करतल्यांक जावंक पुरो आणि प्रीच करतल्यांक चडच असतात मस्त प्रेशर असता करेक्ट न्ही आणि सैतान ताका जाय जाल्लें पुरो आड घालूंक प्रयत्न करता तो पूण जाल्यारय देवान आमकां विचून काडूंक एक अवकाश दिला करेक्ट न्ही खंयचें बरें खंयचें पाड म्हणून एक विचून काडूंक अवकाश करून दिला आता आमचे वयर येवंसो दबाव विशयांत आमी चिंतून बसल्यार ती देवाची महिमा आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक शकतांगी आता आमच्या लायफांत प्रेशर्स येतात डेली लायफांत आमकां प्रेशर्स येतातच करेक्ट न्ही आता तळ्याला पुरा दबाव येता आसतना आमी ताच्याच विशयान थिंक करून बसल्यार आमी काले म्हणी देवाची काले म्हणटा ते महिमा आमच्या जिवितांत पळोवंक शकतांगी खंडीत ना इवन जी क्रिस्त सभे आसात म्हणून आता आमी काले सांगून आसा हांव पळय पूण म्हज्या दोळ्यांक दिसचें ह्या कार्या वयर हांव म्हजी दिश्ट दवरतां तर म्हज्या जिवितांत म्हाका कांयपणी बरेपण जावचें आसा गी खंडीत जावचें ना आमी उतर आयकतना जावंक पुरो आमी बसून असल्या जाग्यार जावंक पुरो या थोडे फावटी आमकां एक ना एक रितीन दबाव आसतलोच कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी आमी पळयलां जावंक पुरो आमी टिचींग आयकतना जावंक पुरो या रिट्रीटार आमी बसून आसता फिजिकली आमी बसून आसता मेंटली आमी एबसेंट जाता थोडे फावटी आमची मौत आमकां खंय व्हरून पावयता ओके भायर रिट्रीटार गेल्या वेळार जाल्यार तशें थोडे फावटी आमी कालेंगी आयकून आसता कॉन्स्टंटली आयकून आसता बट सडन आमचे मायंड स्विच ऑफ जाता दुसऱ्याकच शिफ्ट जाता आमी करेक्ट न्ही आज आमी आतां एक निर्धार घेवंक आसा आमी आमचें मन खंयच्यार वचून दवरता म्हणून ओके देवान म्हळां आमचें ध्यान आनी मन देवाच्या उतराचेर आसा जें म्हण सांगून आणि त्या उतराचेर आमी दीस आनी रात नियाळ करीचे म्हणून उतरांनी क्लियरली बरोवन आसा आता सवाल आमचें ध्यान आनी मन देवाच्या उतराचेर आसा गी म्हणून आसा गी देवाच्या उतराचेर आमी फोकस करता गी देवाच्या उतराचेर त्या आमी चड आनी चड खंयच्या वयर आमी फोकस करता हांगा सांगला न्ही देवान आमचें ध्यान आनी मन देवाच्या उतराचेर आसा जें म्हण सांगून आणि त्या उतराचेर आमी दीस आनी रात नियाळ करीचे म्हणून सांगता हांगा करेक्ट न्ही आसा गी आमी करतेत आसा गी देवाच्या उतराचेर फोकस करतेत आसा गी आमी सांगता न्ही आमी क्रिस्त सभे आसा म्हण सांगून आमचे चिंता क्रिस्त सभे आसा गी आमचे चिंताप क्रिस्त सभे आसा जेस करेक्ट न्ही आमी मस्तूच शिकून आसा दोन वाट्यांनी चलच्या विशयांत करेक्ट न्ही मस्त शिकोवन ह्या दिसांनी आमकां मेळून आसा ब्रदर जाता सिस्टर जाता आमकां मस्त शिकोवन मेळटे आसा आत्म्यान चलचें आनी कुडीन चलचें म्हणून करेक्ट न्ही आता कुडींत वा रक्तमासांत जिवचें म्हळ्यार म्हज्या दोळ्यांक काल दिसून आसा ताका ओंदून चलचें आनी त्या प्रमाणे निर्धार घेवचें आता ते दोन्ही आमच्या आता आमच्या वयर डिपेंड जावन आसा गी कुडींत जिवचें म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल रक्तमासान जिवचें मागीर आत्म्यान जिवचें म्हणून आसा करेक्ट न्ही दोन्ही आमच्या हाताचेर आसा गी दोन्ही आमकां चॉयसीस दिल्यात गी विंचून काडूंक कुडीन चलचें आनी आत्म्यान चलचें दोन्ही आमच्या हाताक दिल्यात करेक्ट न्ही देवाचें तें काही काम ना अंतून करेक्ट न्ही पूण देव आमकां एक काम करता तें जावन आसा सायबा वर्ते सुपर नॅचरल म्हणून एक आसा पळय गी आमी दोन्ही वाटेर चलतना हे सुपर नॅचरल पावर आमचे भितर येतात आता हांवें सांगलें रक्तमासान चलचें म्हणून सांगलें मागीर आत्म्यान चलचें म्हणून सांगलें आमकां देवान ऑप्शन दिलां खंयचें विचून काडीचें म्हणून इफ तूं आत्म्यान चलशी तर अले सुपर नॅचरल पावर आसा इफ तूं रक्तमासान चलशी तर तुका अले सुपर नॅचरल पावर आसा म्हण सांगून आता केन्ना हांव
आत्म्यान सोलोंग विंचून काढता ती सायंबावरती सकत म्हज्या भितर येता ती खंयची जावन आसा सकत आत्म्यान चलताना एक सायंबावरती सकत म्हज्या भितर येता ती जावन आसा खंयची सकत ती जावन आसा पवित्र आत्म्याची करेक्ट न्ही आणि हाच्या मुखांतर या पवित्र आत्म्याच्या त्या सक्ते मुखांतर म्हाका आत्म्यांत सोलोंक आधार मेळटा करेक्ट न्ही अनेक जावन आसा कुडीन चलचें इफ हांव कुडीन सोलोंक विचून काडटा जाल्यार रक्तमासांत सोलोंक विचून काडटा जाल्यार थंय एक सायंबावरती सकत आसा ती जावन आसा सैतानाच्या राजाची सकत ओके ती आमकां खंयच्या वाटेर व्हरता खंयच्या वाटेक व्हरता आमकां पाड वाटेक व्हरता करेक्ट न्ही दोन्ही वाटेनी ह्यो सत्य आसात करेक्ट न्ही बट विचून काडचे कोणा वयर आसा म्हज्या वयर आसा आनी तुजे वयर आसा करेक्ट न्ही म्हजेर आनी तुमचे वयर आसा केदळ हांव आत्म्यांत चलच्या बदलाक आता कुडीन सोलोंक सुरू करतांगी थंय एक सकत येता ती जावन आसा हांवें सांगलें सैतानाची राजाची सकत म्हण सांगून तर एक मनीस चिंता फॉर एक्झाम्पल हांवें चोरी करीचे म्हणून ताचे कडेन कांय पयशे आसनात जेवंक ना खावंक ना ओके आनी भुरग्यांक एक दीस पडतो ग्रास दिवचे जाल्यार ताचे कडेन पयशे नात म्हण चिंतया ओके आता असल्या कारणाक लागून तो चोरी करूंक चिंता आता आमी चिंत्या तें काम तेंत तो मनीस आतां काल चिंता पळय चोरी करीचे म्हण सांगून तें काम आमकां करूंक जाता गी आमकां करूंक ओके हे चिंता आपूण येता गी आमकां हांवें आनेकल्याच्या घरा वचून नळे पडन तांच्या काबोटाक वचून हात घालून भांगार तें हें पुरा काडन पुरो सोर नोरीचे म्हण सांगून म्हाका आमकां केदळ जाल्यार जाता कितें करूंक आमकां जायना करेक्ट न्ही पूण चोराक कशें जाता तें करूंक कसो करता तो सैतानाच्या बळान हा त्या सोरान काल केलें फर्स्ट पयलें ताच्या मोतीक चिन्ह हाडलें करेक्ट न्ही ताणें आलोचन केलें करेक्ट न्ही हांव हें कार्य करतलो म्हणून ताणें चिंता पडलें पयलें आतां हें चिंतले उपरांत तो केदळ आपल्या मनाक परवानगी दिता कोणाची सकत ताच्या जिवितांत फोर्सफुली येवन लागता कोणाची सकत येता पवित्र आत्म्याची सकत येता की सैतानाची सकत येता सैतानाची सकत येता करेक्ट न्ही पयलें ताणें कालें केलें पयलें ताणें चिंतलें ताच्या मोतीन करेक्ट न्ही चिन्ह हाटयलीं ताणें हांवें हें कार्य करीचेत म्हूण सांगून ताणें चिंतले उपरांत कालें केलें आपल्या मोतीक ताणें परमिशन दिलें करेक्ट न्ही तें जाल्यार कालें जालें परमिशन दिलें तक्षण कालें जालें फोर्सफुली ताणें सैतानाची सकत ताच्या जिवितांत येवचे बरी केलें आता त्या सक्ते वरवीं सैतान ताका हें काम करूंक आनी प्रेरण करता करचे बरी करता तो करेक्ट न्ही पूण जो मनीस देवाच्या उतरा प्रकार जियेता त्या मनशाक हें काम करूंक जायना बिलकुल जायना कित्याक देवाच्या राजाचें काम हें न्हयत न्ही समजलें की तुमकां ओके आता काल जाता तूं केदळा आत्म्यान चलताय थंय एक तुका सुपर नॅचरल पावर येता ते जावन आसा पवित्र आत्म्याची आनी आमी रक्तमासान चलचे जाल्यार थंय एक सुपर नॅचरल म्हळ्यार हांवें सांगचें तें सैतानाच्या राजाची केदळा आमी रक्तमासान चलताना ओके सो ह्या दोनी वाटांनी आमकां स्पिरीट कंट्रोल करता करेक्ट न्ही एक स्पिरीट काल करता एक स्पिरीट खंयचो जावन आसा देवाचो आत्मो आनी एक जावन आसा सैतान करेक्ट न्ही सो त्या देखून आमी निर्धार काणगेचे ओके निर्धार काडूंक आमी कोणाक राखाचे म्हणून आसा गी कोणाक राखाचे म्हणून ना न्ही हांवें म्हजो निर्धार हांवें काणगेचे करेक्ट न्ही केदळ आमी सांगता आमी केदळा जेजूचो वेरी गोवन रावता ओके त्या दाळा तुजे चिंता जाताले देवाच्या उतरा प्रमाण आमी केदळ क्रिस्त सगळें आसा म्हूण सांगता पळय त्या दाळा आमची चिंता काले जाता देवाच्या उतरा प्रमाणेंत आमची चिंता बी जाता केदळ आमचे चिंताक देवाच्या उतरा प्रमाणे जाता देवाचो आत्मो आमकां सकत दिता ते हांवें सकत काले म्हळ्यार सुपर नॅचरल म्हूण सांगलें सायबावरती सकत दिता तो आनी ही सकत
ती सकत कित्या खातीर दिता आमकां की आत्मीक वाट चलच्या खातीर. ओके, समजलं की तुमकां? होय, देवाच्या राजा खातीर चलचे खातीर. करेक्ट करेक्ट. आमची चिन्ह आमच्या कंट्रोलार आसात. करेक्ट न्हय? होय आमकां ती आमी ताका परमिशन दिवयेत. प्रोसीड करून की परमिशन दिवयेत, स्टॉप करून की परमिशन दिवयेत. करेक्ट न्हय? आमच्या जिवितांत आतां सांग पळोवंक गेल्यार दुसऱ्यो परिस्थिती येतात, वैगी येतात न्हय? फॉर एक्झाम्पल आतां एक एक्झाम्पल घेवचें जाल्यार आमी एक चॅकअपाक येता म्हणून चिंतया. ओके, फुल फिजिकल चॅकअपाक येता म्हणून चिंतया. तुमकां तेन्ना एक रिपोर्ट मेळटा. रिपोर्टान सक्कडी पॉझिटिव्ह येता. ओके, सक्कडी पॉझिटिव्ह आयिल्लें म्हणून चिंतया. तेन्ना आमची चिंता काले जातात. काले जातात आमची चिन्ह. रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयलो, चिन्ह नेगेटिव्ह जातात. करेक्ट न्हय? ऍक्च्युअली रिपोर्ट नेगेटिव्ह आसले तर काले जाते, चिन्ह पॉझिटिव्ह येते आले. करेक्ट न्हय? बट हांगा आमकां देवाचे उतर काले शिकयता. इफ रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यारी आमने चिन्ह पॉझिटिव्ह आसाचे. इफ हांव स्पिरिच्युअली चलता जाल्यार. करेक्ट न्हय? जर तर तो चुकोन आमी तो रिपोर्ट पात येता जाल्यार आमच्या चित्राप नेगेटिव्ह जाता. करेक्ट न्हय? केदळा हे एक ते काले शिफ्ट आसा पळय, एकच पटी तो रिपोर्ट पळयतना आमी ते शिफ्ट जाता आमचे आलोचन. करेक्ट न्हय? ही बदलावण आमी समजूंक जाय. आमी जेजूक सांडून संवसाराच्या ह्या वायट चिंतनाक आमी एक पडटा म्हणून. ओके, केदळा आमी ते चिंता पाठयता पळय, ते आमी ते नेगेटिव्ह काले चिंता पळय, ती एक ते शिफ्ट म्हणटात, ती एक सडन बदलावण काले जाता पळय आमच्या मतींत. केदळा आमी चिंतीचे काले आमी जेजूतावन पयस जावन ह्या संवसाराच्या त्या वायट चिंतनाक आमी एकवटल्या म्हणून अर्थ. केदळा आमी ह्या वायट चिन्नाक एकवटता पळय, ही जावन आसा आमकां एक झूज म्हळ्यार फायट. आनी एक एक्झाम्पल काडोवचें जाल्यार आतां आमी चिंतया एक फायनान्शियल प्रॉब्लम्स आसा म्हूण चिंतया. एका घडयेच्या जेवणाक की पयशे नांत. जर असले परिस्थिती येवंक साध्य आसा वैगी? साध्य आसा की ना? थोडे पटी तले सिच्युएशन्स असतात. खंयची सिच्युएशन्स येवंक पुरो सांगता न्हय, कित्याक सोर येता फकत सोरूंक. आतां आमी चिंतया सक्कडी तो सोर नवरून गेलो म्हणून चिंतया. दिसपट्टो त्रास जावं दी या खंयचीय जावं दी, काही येना. आमकां आतां काल जाता. त्या दिसाची कंत जाता की या फाल्यांचो हुस्को आमकां येता. आमी फाल्यांचे चिंता की या आयचेंत चिंता. आयचे कशे चिंता म्हणया, बट आमकां फाल्यांचो उडास येता. करेक्ट न्हय? फाल्यां काल जाता पण ना म्हणून. आजच ना अकाउंटकू, आजच दिसपट्टो ग्रास ना आनी फाल्यां म्हजी सिच्युएशन काल जावंक पुरो म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आमचे सिच्युएशन्स अशे आसता. करेक्ट न्हय? आमकां आतां ही परिस्थिती दिसता जाल्यार आतां हांव विचारून काडटा आत्म्यान चलोवंक. ओके, इफ हांव आत्म्यान चलोवंक विचारून काडटा जाल्यार ते सिच्युएशन काल जाता. हांवें खंयच्या प्रमाणे हें पळयचें? देवाच्या उतरा प्रमाणे हांवें सिच्युएशन पळयचें. करेक्ट न्हय? पूण उतराची सकतच म्हजे भितर ना जाल्यार, ह्या उतराची पदवीत म्हजे भितर ना जाल्यार, ह्या उतरांची समजणीत म्हजे भितर ना तर एका मनशाक ह्या चिन्नांतावन भायर येवंक साध्य आसा गी? आसा गी? जाता गी त्या मनशाक त्या सिच्युएशनांतल्यान भायर येवंक? जायना. खंडीत जायना. करेक्ट न्हय? पॉसिबलच ना ताची चिन्ह देवाच्या उतरा प्रकार हाडूंक. आनी हो मनीस खंयच्या चिन्नाक पडटलो तर? परत आमचे लागीं कांय ना, भुरग्यांक काले खावोवचें आनी फाल्यां काले करचें, परवां काले करचें. चिंता आलोचना हाडचें पडटा. ते केदाळ जाता? केदाळ आमकां उतरांची सकत आमचे भितर ना आनी त्या उतराची पदवी केदाळ आमचे भितर ना आनी ती उतरांची समजणी आमकां केदाळा ना. केदाळ हे सिच्युएशन्स येतात. आतां आनी एक एक्झाम्पल घेवचें जाल्यार आतां
एक आवय सांगता आपल्या गोवाच्या विशयांत म्हळ्यार बायल सांगता गोवाच्या विशयांत तो भायर तापून व्हरनाय आमकां या तो भुरग्यांक की आपूण व्हरनाय म्हाकाय आपूण व्हरनाय आता ती कालच थिंक करते तसा गोवा कडेन सांगता ती तोंडसून सांगता आता ती काल थिंक करनासा आता तिचे थिंकिंग काल त्या देवाच्या उतरा प्रकार आसा की या तिच्या गोवाचेर आसा जगवाचेर तिच्या गोवाचेर आसा करेक्ट न्हय आता पुरा ती ब्लेम्स कोणा वयर घालता गोवाचेर घालता आता ही आता तोंड सोडून काल सांगता तिच्या गोवाच्या विशयांत हे पुरा आलोचन आता ती भुरग्यां वयर घालता करेक्ट न्हय ती भुरगीं आयकता आता तें करेक्ट न्हय ती आता काल सांगता ती ती भुरग्यां कडेन सांगता तुमचो बापूय हाका आपूण व्हरिना खंय आपूण व्हरिना तशें आपूण व्हरिना तशें आता काल जालें ते पुरा आलोचन त्या भुरग्यां वयर शिफ्ट जालें करेक्ट न्हय तांच्या मायंडाक गेल्यो त्यो आलोचन आता हे आलोचन पुरो कशें गेलें त्या भुरग्यांक त्या आवयन उसारलें उतरात हांव करेक्ट न्हय त्या आवयन देवाच्या उतराची समजणींत उलयल्ले तर या देवाच्या उतराचे बोळा विशयांत त्या भुरग्यांक सांगिल्ले तर आनी देवाच्या उतराचे समजणी त्या भुरग्यांक दिल्ले तर ते भुरग्याचे थॉट्स तशे आसतले गी कशे आसताले ते भुरग्याचे थॉट्स त्या भुरग्यांक तिने कशें शिकयचे आसलें कशें शिकयता आसलें तिकाच देवाचें उतर गोत्तुना जाल्यार ती कशी शिकयतली करेक्ट तिका देवाचे उतर गोत्तुना इफ देवाचे उतर तिका गोत्त आसले तर तसल्यार ती शिकयती आसली समजणी असल्यार उतराचे करेक्ट न्हय हय. आता देखून तू कितले इम्पॉर्टंट न्ही आमकां देवाचे उतराचे समजणी आता देवाचे उतराचे समजून नासतना कितले गी आत्मे संपडल्यात वय गी नासाच्या संवसारान वाटे वय मस्त मस्त लोक आसा करेक्ट न्हय हय. देखून तू आता आमी पळयता आमच्या सरावंडिंग पळयता जावं पुरो आता कितले गी ल्हान ल्हान भुरग्यांक आता रेप केसीस चड जाल्यात करेक्ट न्हय ताचे उपरांत तांकां ते पुरो आलोचन कशें येतात एक्चुअली तो मनीस बरोच जावन आसा ताका पळयतना बिलकुल कळना तो तसलो मनीस तसो करीत म्हणून सांगून कोणाक आलोचन येता आमी आतां न्यूजान पळयता जावं पुरो थोडे फावटी त्या मनशाचो फोटो घालतात त्या मनशाचो फोटो पळयतना तुमकां बगता हो मनीस असो करीत गी म्हूण सांगून बट तू त्या ताणें केल्लें गी तें ताका ते आलोचन खंय तावन आयल्यो सैतानाक इफ त्या मनशाक देवाच्या उतराची समजणी आसले तर ओके ताका एक समजूसो मनीस त्या वेळार मेळिल्लो तर तो ह्या सिच्युएशन येवन पावतालो गी ना खंडीत ना तो त्या ल्हान भुरग्याक पळयतना तले पुरो नेगेटिव्ह थॉट्स येतात जाल्यार ते खंडीत सैतानात हांव करेक्ट न्हय इफ ताका देवाची उतराची जाणवाय आसले तर खंडीत तो त्या भुरग्याक पळयतानाय ताका तले आलोचन येतनातले करेक्ट न्हय आनी कोणाक सांगूंक आसा गी सांगूंक आसल्यार सांगा ऍड करा ब्रदर Yeah, praise God. ब्रदर सांगा ब्रदर काल टेस्टिमनी जाल्यार आत्म्यांत Test- पळोवनचे स्पिरिच्युअली testimony, पळोवनचे spiritual. होय आम्ही स्पिरिच्युअली ग्रोथ जायनासतना आम्ही स्पिरिच्युअली आमच्या सेन्ससा कंट्रोल करूंक जायना आमकां कित्याक म्हळ्यार आमी Correct, brother. संवसारान जिवचे मनीस सो स्पिरिच्युअली आमकां देवाच्या उतराची समजणी आनी देवाच्या उतराची जाणवाय समजणी आमी पयले जोडता आनी जाणवाय ताच्या उपरांत हांव केदाळा देवाच्या उतरांत वेळ करसिता आनी देवाच्या उतराच्या सांगातपण जोडता त्या दाळा हांव देवाच्या उतराची जाणवाय आनी ताचे उगडापण हांव अनुभव करूंक शकता आनी त्या दाळा मात्र हांव त्या सेन्ससान सांगिल्ल्या प्रमाणे हांव जियेनासतना रक्तमासाच्या बंदोवण्या प्रमाणे हांव जियेनासतना हांव आत्म्या प्रमाणे म्हज्या बळान न्हय पवित्र आत्म्याच्या बळान हांव जियोंक जाता त्या दाळा होय. मात्र हांव संवसाराच्या संगतीत हांव
मेकळें जावंक जाता. त्या खातीर देवाच्या राजांत वावुरचो, देवाचे संगतपण अनुभव करचो. हर एक मनीस ताका हे बगूंकूच आसा, संवसारांत ताका अलगपण, मेकळेपण, कुटुंबांतावन अलगपण, मेकळेपण, इश्ट मंत्रांतावन हे पुरो हे संवसारांत अनुभव करूंक आसा. ಎಂತ आम्ही सोसूंक आसचे कश्ट त्या टायमार जिजून ताणें कुर्सार मरण आमचे खातीर केलें. आता आमकां आमी देवाच्या संगातपणांत जियेतना असले पुरो आमकां ते येतात आनी तांतू हांव केदाळा जैत व्हरतां तेदाळा हांव एक मनीस जाता उतरवणेचो मनीस. सो तेदाळा हांव देवाच्या राज हांगास अनुभव करन हांव त्या राजांत जियोंक सोदतां. प्रेज गॉड. ब्रदर पळय हांव एक सांगता. पयलें पुरा आतां आमकां देवाच्या उतराची म्हळ्यार करेक्ट समजून येनासल्या वेळार आतां एक मनीस आमकां हर्ट करता ते दळा आमी स्पिरिच्युअली ताका पळयना न्ही. ते दळा आमकां त्याची समजून काय नासली. स्पिरिच्युअली आमकां पळोवंक जायना म्हणून म्हळ्यार ते आमकां गोत्तू नासलें न्ही ते कॉन्सेप्ट. बट त्या टायमार आमी मुस्त एग्रेसिव्ह जाता आनी आमचे भितर आसलें ते इल्ले देवाचे उतारी ते कांड उडयता भायर भायर सैतान कांड उडयता. करेक्ट न्ही. सैतान कांड उडयता म्हळ्यार आमी इग्नोर करता. इग्नोर सो करता. त्या खातीर आमकां ते त्या खातीर देवाचे उतार सांगता वायटाक वायट फाटीं दिनाकात म्हणून सांगता. बदलाक आशीर्वाद दिया म्हणटा. पूण तितलें सुलाभ ना कोणायकी. ते देवाच्या उतरांचे संगतपण देवाचे संगतपण अनुभव केल्या मनशाक मात्र ते तशें करूंक जाता. सगळ्यांकी जायना. देवाच्या उतरांत येता आसतनाच अले पुरो समस्या हर एका मनशान अनुभव करूंक आसात. सो त्या खातीर देवाच्या उतरांत आयिल्ले कुडले म्हाका सकडी जालें हांव बरो जालो हांव सुपर नॅचरल लायफ जियेता म्हणचे तें पुरो जायना. ते हर एका दिसा आमकां ते टेस्ट येतात आनी त्या हर एका दिसा त्या टेस्टा वयर आमी जैत व्हरचे ते म्हजे वयर आसा. त्या खातीर कश्ट दगदोनी बगूंक आनी सर्व तरांची घडपां करून तुमचेर आड उलयतात ते आयकोंक मेळत जाल्यार तुमी बागी म्हणून आसा थंय. तूं त्या टायमार हे केदाळा हांव तितलो जाप ताणें सांगिल्ल्या उतरा प्रमाणे म्हजी जाप वेता जाल्यार ती हांव बागी मनीस म्हणूंक जायना थंय. होय. आनीक कालेंक म्हळ्यार ब्रदर आमी आतां ते तांणी ते उलयत आसतना आमकां गोत्त आसा सिच्युएशन अशें अशें आसा म्हूण सांगून. पयलें जाल्यार आमच्या तोंडांतावन ती तळी उतरां येतलीं की आमकां कंट्रोल करूंक जायनातलें. आतां आमी ह्या दिसांनी आमी शिकोन आसा केदाळा आमी तोंड बंद करता पळय तेदाळा आनी कितें सुपर नॅचरल पावर सकत ती आनी की चड हातून काम करता म्हणून. कित्याक म्हळ्यार हांवें मस्त पळयलां केदाळा अले सिच्युएशन्स येताना हांव तोंड धांपून रावता पळय केदाळा व्हडले व्हडले मिराकल्स जाल्यात. तेंत म्हणचे ताकाच म्हणचे प्रमोशन. त्या वेळार हांव देवाचो अनुभव करन म्हाका जिजून तितले कश्ट सोंसल्यात तरी हांव म्हज्या हाका इल्लेशे म्हणी हांव त्या टायमार सोसूंक तयार आसा. तेदाळा हांव त्या प्रमोशनाक हांव पारत जाता. करेक्ट ब्रदर. होय. प्रेज गॉड. असले मस्त संगती आमच्या जिवितांत जातात. डेली आमी पळोवंक गेल्यार कसल्यो परिस्थिती येतात बट केदाळ आमी अल्या सिच्युएशनांत आमी केदाळ तोंड धांपून रावता पळय ते एक इतले व्हडले मिराकल्स जातात की मस्त एग्जाम्पल्स आसात. आमी ओगेत रावतना ते सुपर नॅचरल पावर काम करता. ती पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या भितर चड आनी चड रितीन ते काम करूंक शकता आनी आमकां ते प्रमोशन्स 100%. प्रेज गॉड. आनी कोणा सांगूंक आसा की हांव एक म्हजे ग्रोनिंगाच्या टायमार फर्स्ट टायम म्हाका ग्रोनिंग हांव करतना जाल्लें म्हाका टेस्टमनी एक सांगता ब्रदर. एक्चुअली हांव सप्टेंबर मंथांत रिट्रीट अटेंड केल्ली
ताचे पयलीं आमकां ते ग्रोनिंगाच्या विशयान ते तितले म्हळ्यार शिकोवन आमकां मेळूं नातलें न्ही तशें हांव ग्रोनिंगाच्या विशयान आयकल्लें मागीर हांवें स्टार्ट केलें करूंक ओके आनी त्या दीस हांवें फस्ट ते ग्रोनिंग टिचिंगाच्या उपरांत हांवें फस्ट रिट्रीट अटेंड करची ते सप्टेंबर मंथांत ती ते दाड फस्ट टायम ब्रदर जॉन्सनाक हांवें पळोवचें त्या दीस हांवें ग्रोनिंग स्टार्ट केलें ग्रोनिंग स्टार्ट करून करून करतना म्हाका ताचे पयलें म्हज्या नेकांत इतले एक पेन आसले की फुल्ल तकलेंत हांव न्हू म्हज्या सगळो हात रायट हँड ओके हांवें पुरो ट्राय केलें इतले मेडिसिन्स पुरा दुसरे दुसरे डॉक्टर्स ते हे पुरो ट्राय केलें हांवें ओके बट ती दूख तशीच आसली केदळ हांवें तें ग्रोनिंग स्टार्ट केलें पळय थंय म्हाका त्याच दीस फस्ट एंड लास्ट म्हजो सगळो हात म्हाका एक डिफरंट एक्सपिरियन्स जालें थंय ग्रोनिंग करतना करतना हांव रडून आसा फुल भायर घालून आसा ती काल जाल्यार कितें जालें म्हाका गुर्तू ना बट त्या मोमेंटार फुल म्हज्या दोळ्यांत हांव दुकां वचूनच आसात प्लस म्हजो हात हांव कशें सकयल पडलें म्हूण म्हाका गुर्तू ना बट म्हजो हात धरनी रावलो ते सिस्टर आनिशा आहली सिस्टर आनिशान म्हाका उखलून धरलें बट हो म्हजो हात म्हजो धरनी रावलो एक तर ते कली सकत म्हूण म्हाका गुर्तू ना फुल वायब्रेट जाल्ल्या बरी म्हज्या नेक्कत हांव न्हू सगळो हात रायट हँड फुल म्हाका ते एक करंट पास जाल्ल्या बरी जालें त्या दीस रावुल्ली कंप्लीट हांव हील जाली त्याच दीस ती एक व्हडली टेस्टमनी म्हाका सांगूंक आसली मस्त दिसान सांगाचें म्हणून चिंतलें बट म्हाका आज एक अवकाश मेळ्ळो सांगूंक Praise God. Thank you, Jesus. Yes, praise God, sister. वय एकदा म्हणल्यार आमकां कळीत आसा केदाळ म्हणल्यार आतां तुमी दोन विशय सांगले एक तोंड दमचे वय कित्याक म्हणल्यार उतराक सकत आसा केदाळ आमी उतरां काडटा खंयचीय जावं पुरो ती संवसारीची जावं पुरो या देवाची उतरां जावं पुरो आत्मीक वाठारांत ती कार्याक देंवतात वय गी तशेंच उतराक सकत आसा ते उतराचे फळ आमच्या जिवितार येता आनी एक नेक्स्ट आतां तुमी ग्रोनिंगा विशयान सांगलें कित्याक म्हणल्यार आमकां शिकयला ग्रोनिंगांत आमी आवाज भायर काडटना वय पवित्र आत्मो ताका आवाज घालता आनी सकाळचो संदेश पवित्र आत्म्या मुखार येता आनी ग्रोनिंग जावन आसा आत्मीक काळोखाच्या शक्ती विरोध आमी झुजचे जावन आसा आमकां कळीत आसना एका कितें पुरा कारण आसता म्हूण आमकां कितें पुरा बंदपास आसा ते आमकां कळीत आसना पूण पवित्र आत्म्याक कळीत आसता केदाळ आमी आत्म्याच्या शक्तीन गरज घालता गरजणे घालता आत्म्याक कळीत आसता एका समस्येक कितें कारण म्हणून ते पर्टिक्युलर ते एरियाक वचून ते एरियांत पवित्र आत्मो काम करून ताचे रिजल्ट या मॅनिफेस्टेशन आमकां पळोवंक मेळटा त्या देखून ग्रोनिंग एक व्हडले हाथेर म्हणून येता आमी ते आमी वापरचे रितीन जावन तातूंत आमकां फायदो आसा प्रेज गॉड हांव ते रीच जाता मिशर आसा पळय म्हाका हात वयर करूंक जायनातलो पळय आमी पळयला त्या दिसा तुमी पडल्यात रडून आसल्यात मागीर विचारलें पाट तुमी येवनात टेस्टमनी दिवन त्या दिसा उठोंक जातात ना म्हाका हें जातात आसा एक्सपिरियन्स करना आसा ते म्हाका उठोंक जावना तितले म्हाका बरें एक्सपिरियन्स जालें आनी म्हाका हात वयर वचनातलो म्हजो म्हळ्यार तितली दूख आहली म्हाका बॅग घालूंक जायनातलें मागीर ते वस्तूर इल्लें हें जाल्यार पुरो फूल म्हाका दूख स्टार्ट जाताली म्हाका सगळो दीस म्हाका बोर्डांत म्हाका बरोवंक समेत जायनातलें अशें तें कंप्लीट हील जालें म्हाका त्या दीस Praise God. देवाक जावं praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. ब्रदर रेतेरेचे ताचे अनाउन्समेंट करा ब्रदर अनाउन्समेंट करा ब्रदर हो आमकां कळीत आसा आमची सोमारा परवा 8 तारीखे जावन रेतीर स्टार्ट जाता 8 जावन 4 दीस आसतली सोमारा मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तार आमचेर आसा शुक्रार आसची ना ब्रेस्ताराचेर जाता त्या देखून तुमी एकामेकां कळीत करा जायते गरजेवंत आसात जायते जाणांक देवाचे उतार आनीक मेळोना आसात क्रिस्तांव पूण देवाच्या उतराची सकत तांकां कळीत ना त्या देखून केदाळा तुमकां तो अवकाश मेळटा दया करून तांकां कळीत करा आनी तांणी येवन दी आनी देवान दिल्ले जे जिवीत अनुभव करून दी पर्टिक्युलरली एका रिजिस्ट्रेशन आसतलें तुमकां गोत्ता ते ग्रुपार घालतात दया करून तांकां एकामेकां शेअर करा प्रेज गॉड And
सिस्टर एंडिंग प्रेयर करतात की तुम्ही? Praise God. हांव करता. मोगाळा बापा अर्गां तुका दिता बापा. आयच्या दिसा पसत बापा तुवें आमकां सकाळीं तावन सांग म्हणसर ह्या वेळा म्हणसर तुवें तुज्या संगातपणांत तुवें दवरलंय आनी तुज्या संगातपणांत आमी तुजें जिवीत दिवचें उतरां आमी ह्या भयणी मुखांत आयकलीं आनी सबार एग्जाम्पलां सबार संगती तिणें पवित्रत्म्याद्वारे सांगलें आनी तिच्या जिवनांत कशें ते तिका देवाची सकत तिचे थंय काम करूंक लागली पवित्रत्म्याद्वारे म्हणून तिणें आमकां सांगलें. वय ते समापान देव आशेता हर एकल्या थंय आमचे थंय ते समापान ते काम करूंक पवित्रत्म्याद्वारे. बापा तुवें आमकां आज हे तुजे जिविताचें उतर दिवन तुवें आमकां आज तुवें आमकां पोशीत केलें त्या खातीर तुका अर्गां दिता आनी तुज्या नांवाक हर एका वेळा हर एकल्या तावन महिमा मेळ्ळ्या म्हणून सांगून हांव बाबडतानुसार नसा आनी हांगासर जॉयन जाल्ल्या आनी मुखल्या दिसांनी युट्यूबार पळोवच्या हर एकल्या थंय ही तुजी महिमा बापा त्या पवित्रत्म्याद्वारे जिजून केल्ल्या कार्या वरवीं तांणी केदाळ 7 जाणां जातात ती 7 तांकां सुटका दिता त्या वरवीं हर एकल्याच्या जिवनांत तुवें ती तुजी महिमा पळोवंक हर एकल्यांक फावो जाल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता बापा. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन. 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 Praise God. Praise God. Thank you. Thank you. Thank you, sister. Thank you, brother. Thank you, join झाल्या हर एकल्यांकी. Thank you. Thank you. चला परत मिळूया. Okay, praise God. भल्या.